एक म्हयन्याच्या पयलीं 1 वर्स 7 म्हयन्याचो एक बेबी म्हज्याकडे मम्मा घेवन आयली. कित्याक तर त्या बेबीक भरपूर खोंकली येताली आनी ह्या बेबीच्या मम्मा वांगडा म्हजी जी वार्तालाप जाल्ली न्हू, म्हणल्यार जे डिस्कशन जाल्लें तें आतां तुमी आयकून घेयात. गव्हर्मेंट डॉक्टरान म्हाका पंप चालू केल्लो. कित्याक खोंकली येताली ताका? हय, परती परती खोंकली येताली आनी विजींग जाताली ताका, ब्रेथलेस जातालो तो. मागीर ताका पंप चालू केल्लो. 2 म्हयने अशें हांवें दवरलो ताका पंप चालू. 3 म्हयने एक्चुअली कोर्स आसलेलो. मागीर कोणी सांगपा लागलें की पंप चालू दवरल्यार अस्थमा जाल्यार सुद्दां अस्थमा प्रॉब्लम जाता भुरग्याक. तो पंप बंद कर. प्रायवेटाकूय सांगलें आनी लोकांनीय सांगलें, कोणी व्हडल्यान जाणटेल्यांन तेंच्यांनी. मागीर हांवें 2 म्हयने दवरलो आनी मागीर ताका सोडलो तो पंप. सोडटगीर आतां कितें जालें? सोडटगीर आतां परत विजींग प्रॉब्लम जावपा लागला. आतां हें आयकलें. आतां हेची स्टोरी आयकात. हो बेबी जवळ 7-8 म्हयन्याचो असो आशिल्लो तेन्नाच्यान ताका परती खोंकली येताली. ओके. ह्या खोंकली खातीर ताका बरेच कडेन तांणी दाखयल्लें आनी तेजी मागीर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान, म्हणल्यार गोंयांतल्या एक व्हडल्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान तेजी ट्रिटमेंट करतना त्या बेबीक व्हेंटिलेटराचेर घालचो पडलो. म्हणल्यार ताका खूब सिवियर डिफिकल्टी इन ब्रिदींग जाताली आनी तितून डिसायड जालें की डायग्नोज जालें की तो हायपर एक्टीव एअरवे डिसीज, म्हणजे तुमच्या भाशेन आस्थमा. ओके. आनी त्या बेबीक ऑलमोस्ट 5 ते 6 दीस तो बेबी व्हेंटिलेटराचेर आशिल्लो आनी मागीर व्हेंटिलेटरा वयल्यान जेन्ना तो भायर आयलो, सक्सेसफुली ताका त्या व्हेंटिलेटरा वयल्यान भायर काडलो आनी मागीर थंयच्या दोतोरांनी ताका प्रॉपर ट्रिटमेंट दिवन धाडिल्ली. म्हणल्यार ताका पंपाचेर घातिल्लें, जो तुमी आस्थमाचो पंप म्हणटात पळय ते. ओके. तेजेर ताका घातिल्लें आनी ताका सांगिल्लें की कमीत कमी 3 म्हयन्याचो हो कोर्स आसा तो न चुकता कर. हांवें जीव कश्टाक लावन, ओके, आनी जीव आनी सगळें टायम बीम लावन 2 म्हयन्या पर्यंत तेजी बरी ट्रिटमेंट करून घेतली. तेच्या मागीर कितें जालें, हो भुरगो त्या टायमार आशिल्लो मे बी 1 वर्साचो कितें अशें. ओके. सो टायम लायन एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना, पण दीस इज वॉट आय रिमेंबर. कारण ही केस ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 म्हयन्या पयलीं म्हाका मेळपाक आयिल्ली. ओके. जानेवारीन बी आसतली. मागीर कितें जालें, त्या मम्माक परती लोकांनी म्हणलें, जशें तेणें आपल्या वॉयस मेलान सांगलां की ना हें कितें अशें दिल्यार भुरग्याक आस्थमा ना जाल्यारय आस्थमा जातलो, आसा तो आस्थमा केन्नाच सारको जावचो ना, ती लायफ भर तुजेर ट्रिटमेंट उरली, भुरग्याची पुलमां खराब जातली, ताका परती इन्फेक्शन जातलें अशें ताका भरपूर लोकांनी आनी कोणें सांगलें. मम्मा इतली हताश जाली आनी इतली भिली की तेणें म्हणलें की इतले सगळे प्रॉब्लम जर ह्या पंपान जाता, तो पंप बंदूच केल्लो बरो. तो पर्यंत, कारण तिणें 2 म्हयन्या पर्यंत ती ट्रिटमेंट दिल्ली, बेबी जरा बरो जालो. सो तिका दिसलें गरज ना, आतां बरो जाला. रायट. हे बऱ्याचदा तुमच्या लोकां कडेन ही अशी गोश्टी जातात. ओके. आनी ही एक गोश्ट ना, केस ना, म्हजे कडेन भरपूर अश्यो केसीस आसता, पण ही केस म्हाका डिस्कस करची आशिल्ली. सो तिणें कितें केलें, आसूं न्ही, कित्याक उगीच भुरग्याक प्रॉब्लम करपाचो, बरोबर न्हू, म्हणल्यार कोणाकूय दिसतलें की म्हज्या भुरग्याक हांव कित्याक त्रासान घालूं. भुरगीं पेरंट्स सगळीं एखाद्या भुरग्या खातीर बरेंच करतलीं, पूण दोतोर कितें तुमच्या भुरग्याक फक्त वायटूच करपाक बशिल्ले आसात? ना न्ही. एखादो भुरग्यांचो दोतोरा कडेन जेन्ना तुमी वता, आमी टायम घेता, तेच्या मागिरूच ताका पर्टिक्युलर ट्रिटमेंटाचेर घालतले. झप्प करून कितें हेच सुरू कर म्हणून सांगचें ना. पयलीं पळयतले, मॉनिटर करतले, तितून कितें प्रॉब्लम येता काय, प्रॉब्लम येना आनी प्रॉब्लम येता तें पळोवन मागीर आमी डिसायड करता. त्या पेशंटाक जेन्ना हांवें पयलीं पळयलो, एक्चुली तो म्हज्या रुमान आयलो पळय चलत, तेन्नाच म्हाका त्याच्या छातींतलो आवाज थंय बसून येतालो. म्हणल्यार म्हज्या कन्सल्टींग चॅराचेर हांव बसतालें, गर्र आवाज म्हाका तो रुमांतल्या म्हज्या रुमान भितर येतालो तेन्नाच आयलो. सो तेन्नाच म्हाका क्लिक जालें ही मोस्ट प्रॉब्ली हायपर एक्टिवची केस आसा. मागीर जेन्ना हिस्ट्री घेताले तेन्ना हें सगळें भायर आयलें. ओके. तुमकां खबर आसा म्हाका हिस्ट्री घेवपाक खूब आवडटा, सो हांव हिस्ट्री घेताच. ओके. मागीर हांवें ताका सांगलें, ओके, ही पळय आतां तुवें स्वता पळयलें की त्या बेबीक हो प्रॉब्लम जाल्लो, तेज्या मागीर तुवें ती ट्रिटमेंट सुरू केली, डेफिनेटली बेबी बरो जालो. मागीर फक्त बिकॉज बाजूच्या लोकांनी तुका हे प्रॉब्लम आसतले अशें सांगलें, जितूंतलो एकूय दोतोर नाशिल्लो ऑर एकूय पिडियाट्रिशियन नाशिल्लो, कोणें सांगिल्लें तें म्हाका खबर ना, पूण एकूय पिडियाट्रिशियन असो नाशिल्लो जेणें ताका तें सांगिल्लें आशिल्लें. तरी तुवें त्या गोश्टीचेर लक्ष दवरलो. वेन यू आर गेटींग इम्प्रुवमेंट, ती म्हणपाली दोतोर इतलें म्हाका सतायलें न्हू की आय वॉज डम.
आय वॉज डम, म्हाका कांयच समजपाक येवना. हांव सामकें अशें इट वॉज आय वॉज टोटली कन्फ्यूज. आनी म्हणलें एकदाचें सोडून उडय तें, कारण घरांतलीं तेंच सांगतालीं, सगळीं व्हडलीं मेळटात तेंच सांगतालीं, आजूबाजूचे तेंच सांगतालीं. सो हांव भिलें. हांवें ताका म्हणलें, आतां तूं म्हज्या कडेन कित्याक आयला तर? तो म्हणपाक ना दोतोर, कोणें तरी म्हाका तुमच्या बद्दल सांगलें आनी हांवें म्हणलें एक चान्स तुमच्या कडेन घेवया. हांवें म्हणलें आनी हांव जर म्हणलें की हांव तीच ट्रिटमेंट सुरू करतलें जी तुजी टर्शरी हॉस्पिटलान सुरू केल्ली, जी तेणी पंप तुका दिल्ले, हांवें म्हणलें की तीच ट्रिटमेंट बरोबर आशिल्ली आनी तीच करपाक जाय जाल्यार तूं कितें करतलें? तूं करतलें ट्रिटमेंट काय ना? तो म्हणपाक दोतोर आनी कांयच उपाय ना, अशें कितें इंजेक्शन दिवन जावचें ना, अशें कितें दुसरें मेडिसीन दिवन जावचें ना? हांवें म्हणलें ना, सगळ्यान बेस्ट ट्रिटमेंट जी आसा न्हू ती हीच आसा आनी हेन्नेच तुजो बेबी बरो जातलो. हें तुवेंनय 2 म्हयने पयलीं पळयल्लें आसा आनी हीच एक ट्रिटमेंट आसा जी तुज्या भुरग्याक यूज जातली. आतां हांवें ताका म्हणलें कितें, तूं तयार आसा, तुका जर म्हजेर विश्वास आसा जाल्यार यू गो अहेड आनी तूं ही ट्रिटमेंट कर. तुका जर म्हजेर विश्वास ना जाल्यार तूं करूच नाका ट्रिटमेंट. तर म्हणपाली ना दोतोर, तूं सांग हांव करतां, पूण हांव हे आजूबाजूचे लोक जे म्हणटात तेणे जी म्हजी तकली उसळटा तेजें कितें करूं? तर हांवें ताका म्हणलें तुजो घोव खंय आसा? तो म्हणपाले घोव म्हजो भायर आसता, तो हांगा नासता. हांवें म्हणलें सो तूं एकलेंच आसता, सो तुज्या वांगडा एकलोच तो रुमान आसता? ते म्हणपाले हय. तो म्हणलें जी कितें तुजे पंपाची ट्रिटमेंट आसा ती तूं रुमाच्या भितरूच करतलें, लोकांच्या फुडें करूं नाका. ओके? 2 तोंड, 3 तोंड, 4 तोंड दिसली ना की आनी एक्स्ट्रा कमेंट्स मेळटात. सो चड 4 चौगा फुडें केलें आनी एक्स्ट्रा कमेंट मेळटले आनी तूं मागीर भितलें आनी परती तूं ट्रिटमेंट बंद करतलें. हांवें ताका म्हणलें म्हाका फक्त 1 म्हयनो दी आनी 1 म्हयन्यान जर तुका इम्प्रूवमेंट दिसली जाल्यार तूं ही फूल ट्रिटमेंट रुमाच्या भितरूच करतलें. आनी 1 म्हयन्यान ते मम्मा परती आयले, जेन्ना बेबीचो तो सगळो खोकलोय कंट्रोलान नाशिल्लो, त्याची ती गुरगुर आवाज येतालो तोय कंट्रोलान नाशिल्लो, बेबीचें वजनय वाडिल्लें आनी बेबी खावपाकय लागिल्लो. हांवें ताका म्हणलें तूं 1 म्हयन्यान आयलें मुगो परती, कित्याक म्हजी ट्रिटमेंट बंद करूं ना? तो म्हणपाले ना दोतोर, तुमी सांगलें तशें हांव रुमा भितर गेलें आनी ताका बेबीक सगळे पंप ते दिले आनी कोणाकूच खबर नाशिल्लें. पूण सगळ्यांनी पळयलें की बेबी मात बरो जालो. सो मॉरल ऑफ दीस स्टोरी, ह्या स्टोरीचो मॉरल कितें आसा? हायपर एक्टीव एअरवे डिसीज म्हणल्यार आस्थमा हो आजकाल बऱ्याच भुरग्यांक जाल्लो आसा. सेकंड, तेजी फास्ट ट्रिटमेंट कांयच ना की टक करून एक इंजेक्शन दिलें आनी सारको जालो, टक करून एक 4 दिसाचें मेडिसीन दिलें आनी तो सारको जालो, अशी खंयचीच ट्रिटमेंट तेजी आजून पर्यंत अवेलेबल ना. ही एक बॉडीची एक एलर्जी रिस्पॉन्स आसता. तो एलर्जी रिस्पॉन्स जरा कंट्रोल जावपाक टायम लागता आनी तितलो टायम आमी ताका दिवपाक जाय. सेकंड गोश्ट, बरेचशे लोक म्हणटात मेडिसीन दिलें तुवें आस्थमाचें जाल्यार आस्थमा चड जातलो. हें आनी कितें? हें न्हू, म्हाका युट्यूबाचेर एक कमेंट आयलो की रेबीजाचें वॅक्सीन दितकीर खंय रेबीज जाता, असल्या टायपाची गोश्ट जाली ही. सामकी बुद्दू टायप गोश्ट. ओके? तशें कांय जायना. थर्ड, ना ती मेडिसीन दिल्यार तेजे सायड इफेक्ट खूब जातले. एब्सोल्युटली नो. जी मेडिसीन आमी आस्थमाक तोंडांतल्यान दितात न्हू पिवपाक, त्या मेडिसाचो ऑलमोस्ट 30-50 नाल्यार 100th म्हणल्यार डिवायडेड बाय 100 तितलो डोस, नाल्यार डिवायडेड बाय 50 धर, तितलो डोस आमी भुरग्याक ह्या पंपांतल्यान दितात. आतां ही एग्जाम्पल हांव भरपूर बऱ्याचशा पेशंटाक दिता आनी जर तुमी म्हजे पेशंट आसतले तुमकां खबर आसतली ही दिसती. ओके? एग्जाम्पल हांव म्हणटा कितें खबर आसा, म्हज्या हातीचेर एक बॉयल आसा. हो बॉयल आसा न्हू, ताका ट्रिटमेंट करपाक हांव तुमकां 2 गोश्टी सांगता. हांव तुका 2 ऑप्शन दिता. एक आसा की तेजेर एक 2 मलमां दितलें हांव. एक मलम दिसांतल्यान 3दां लाय आनी एक मलम दिसांतल्यान 1दां लाय. ओके? आनी म्हणटाय ते 2-3 म्हयने तूं लाय आनी हांव दुसरी तुका ट्रिटमेंट दिता की पळय ही मेडिसीन आसा, 5 मेडिसिनां आसात. ही मेडिसीन एक सकाळी, एक दनपार, राती आनी हे मेडिसीन एक राती घे आनी हे तोंडान घे. ओके? तर तूं म्हाका विचारतलें आनी तेय सुद्दां तुका बरेच तेंप घेवपाक जाय, 1-2 म्हयने घेवपाक जाय. मागीर तूं म्हाका कितें विचारता एज अ पेशंट, दोतोर खंयची बरी? हांव म्हणटलें दोनीय बरी. तुजी चॉयस कितें आसा? जाल्यार तूं खंयची चॉयस म्हाका दितलो ती आतां कमेंटान बरय. तूं म्हाका म्हणटलो की ना म्हाका मलमूच जाय जाल्यार आत्तां हो व्हिडिओ पॉज कर आनी सकयल कमेंटान बरय की म्हाका हो मलम जाय. नाजाल्यार तूं म्हणटलो की ना हांव 2-3 म्हयन्याच्या तोंडान घेवपाचें मेडिसीन आसा तेंच घेतलो, जाल्यार आत्तां हो व्हिडिओ पॉज कर आनी थंय सकयल बरय की ना हांव ती 2-3 म्हयन्याची जी ट्रिटमेंट आसा न्हू तोंडान तीच घेतलें. ओके? आतां हांव तुमचे कमेंट डेफिनेटली पळयतलें. आतां हांव तुज्या जाग्यार आसतलें जाल्यार तें मलम घेवपी. कित्याक? मलम लावपाक जाय न्हू म्हाका, तोंडान घेवचें ना, तें म्हणजे बॉडीच्या भितर चड वचचें ना. सिमिलरली जी आस्थमाची मेडिसिन्स आसतात न्हू जी पंपान घेता
ती तूं मलम कशी धर, कारण हांव हात घालून चेस्टा भितर तरी मलम लावं शकना न्हू, चेस्टा भितर प्रॉब्लम आसा, तुका कितें हांव मेडिसीन आत तशें घालतलें, कशी घालतली मेडिसीन चेस्टाच्या भितर, सो ती पंप थेरपी, एरोसोल थेरपी ताका म्हणटात इन अ व्हेरी व्हेरी कॉमन लँग्वेज. ओके, तीच जर हांवें तोंडांतल्यान दिली मेडिसीन लायक सिरप्स टॅबलेट, जाल्यार ती पयलीं म्हज्या तोंडांतल्यान म्हज्या पोटां वतली, पोटांतल्यान आंतड्यान वतली, आंतड्यांतल्यान एब्जॉर्ब जातली, म्हज्या रगतान वतली, रगतांतल्यान मागीर ताजो एक पार्ट त्या म्हज्या फुफ्फुसां वतलो. आतां हो इतलो लांब ट्रिटमेंट घेवच्या परस, आय मीन लांब 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 भोंवच्या परस हांव डायरेक्टली घेतलें न्हू पंप, व्हेरी व्हेरी इजी. ओके, हें कशें खबर आसा, जेन्ना आमी जेवता न्हू तेन्ना हें ताट म्हजें आनी हें जेवण हांव हांगा कालयतलें आनी तोंडां घेतलें, रायट. हांव हांगा कालयतलें, हो हात असो व्हरतलें असो खातलें काय ना, हांव डायरेक्ट खातलें. सिमिलरली पंप थेरपी ही डायरेक्ट थेरपी. ओके, सो आजच्या ह्या केसींतल्यान हांवें तुमकां आस्थमा बद्दल सांगलें. जर तुमकां आस्थमा बद्दल आनी क्वेश्चन्स आसतले जाल्यार ह्या कमेंटार ह्या व्हिडिओ सकयल बरयात. आनी जर तुमकां खबर ना हांव कोण, हांव डॉक्टर पूनम संभाजी, हांव चायल्ड स्पेशलिस्ट, हांव पिडियाट्रिशियन पर्वरी प्रॅक्टीस करता. ओके, आनी अशेंच ल्हान ल्हान भुरग्यां बद्दल जी थोडी थोडी मिथ आसा, ती जी सोसायटीन जें कितें रॉंग हें आसात, यू नो कन्सेप्शन्स आसात, ते हांव जरा म्हजे स्मॉल स्मॉल व्हिडिओजांतल्यान दूर करपाक पळयता. जर तुमकां म्हजो अटेम्प्ट आवडलो जाल्यार हो व्हिडिओ त्या सगळ्या पेरंट्सांक धाडात ज्यांच्या भुरग्यांक खोंकली आसा आनी कितलेय दीस जाली ती थारना, आनी खंय तरी तांकां सांगलां की पंप जाय, आनी मागीर ती म्हणटात पंप म्हज्या भुरग्याक. बाय बाय. Thanks for watching Dr. Poonam's vlog by Dr. Poonam Sambhaji, Child Specialist, Goa.